की 27 इलेक्शन तेंचे युती आसतली म्हणून युती आसतली म्हटलं तेणी सो तुमचे मागीर मतदारसंघांनी नांद्रे म्हटलं 2017 हांव ऑर्गनायझेशन पळयता आतां कोण कितें आमदार आसतलो कोण कॅन्डिडेट आसतलो ते हांव सांगूंक शकना म्हाजें काम ऑर्गनायझेशन करप तुमची इच्छा पण तुम्ही इंटरेस्टेड आसा अरे बाबा हांव जें काम करता पळय म्हाका परत त्या मांद्र्यान आमदार जावपाक जाय पूण सर तुमकां अशें दूख ना की बीजेपी जिजीताक चड इम्पॉर्टन्स दिता अशें अजिबात ना पण तेंचे म्हणणे अलायन्स आसतलें म्हणटा बीजेपी ते म्हाका खबर ना तुम्ही टिकेटीक तुम्ही मागीर अप्रोच काय करतलो समज अलायन्स आसात जाल्यार मागीर पळय जो माणूस एखाद्या मतदारसंघात पडून सुद्धा आपले कार्यालय चालू दवरता स्टाफ चालू दवरता म्हणजे स्टाफय आसा कार्यालय आसा आनी स्वता 4 वर्सां जाली मतदारसंघात काम करीत आसा इन एडिशन पार्टीचे एक सेक्रेटरी म्हणून तेय काम करता तेन्ना तिकेट आणि इच्छा तिच्या बरोबर तुम्ही काम करता प्रेसिडेंट एमएलए काम करना थंय बिंग एमएलए डेव्हलपमेंटचं काम करचेच पडटलें हांव म्हणटा म्हाजी ऑर्गनायझेशन काम इन मांद्रेकर कळ्ळें तें चालू आसा ना मात आतां युती समज आसली जाल्यार मागीर फुडें तुमचे टिकेटीक तुम्ही अप्रोच काय करतले काय युती जर असली जाल्यार ती मागीर चालू बट यू विल कॉन्टेस्ट सर म्हणजे पार्टीक जे कितें आसा पळय ते पार्टी वील डिसायड बट हांव इंटरेस्टेड आहा आनी कॉन्टेस्ट तुमची तयारी आहे तुम्ही रेडी आहात फुल रेडी आहात येस इंडिपेंडेंटली कारण आयकून घे हांव पयलीं एकदां पेडण्यां जिखलो मांद्र्या 2 फावटी जिखलो बरोबर आनी जो मनीस 3 फावटी आमदार जाता जेच्यान सगळ्यो गोश्टी हांव म्हणिना पण कापासतात आसा ही कापासतात हांवें 3 फावटी दाखयल्या जनता म्हाजे बरोबर आसा जनता ही म्हाजे बरोबर आसा आनी जिखोवन हाडपी ही जनताच आसा जर पार्टी तिकीट दिला तुम्ही इंडिपेंडेंटली रेडी आसा ना रे ना पार्टी वांगडा पार्टी जे कितें सांगता पळय ते मानपाची तयारी येस ओके थँक्यू सर